विधानसभा वेंचणुकेत नवीन वेंचून आयिल्ल्या 19 नवीन आमदारांक विधानसभेचे कामकाज कशें चलता ताची म्हायती दिवपी अर्दे दिसाचे प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ बेरेस्तारा जाली। हे प्रशिक्षण पर्वरे सचिवालयाचे सेमिनार घरांत जाले। अधिवेशनात प्रश्न कशे विचारप, जाप कशी दिवप, लेखी व्यवहार तसेच सभाघराच्या कामकाजाची म्हायती ह्या वेळार नवीन आमदारांक दिली, अशी म्हायती सभापती रमेश तवडकर हाणें दिल्या। जाल्यार सभाघराच्या सगळ्या आमदारांक 27 आनी 28 जुनाक हॉटेल ताज विवांतान प्रशिक्षण दितले, अशी म्हायती रमेश तवडकर हाणें दिल्या। महाराष्ट्राची रामगो प्रबोधिनी संस्थे वतीन आमदारांक हे प्रशिक्षण दितले अशेंय ताणें सांगले। तशेंच खोतीगांव पंचायतींतल्या श्रमदाना वरवीं काम करून बांदिल्ल्या घराचे मालकी 18 जुनाक भाजपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो संदीप पात्रा हांच्या हस्तुकी घरकारांक दितले, अशी म्हायती तांणी दिली। तांकां तांची ज्यो क्वेरीज आसा, ज्यो क्वेश्चना संदर्भात समजून दिवपाचे दृश्टिकोनातून आमी प्रयत्न केलो आनी त्यामुळे सगळे आमदार आज आयिल्ले आनी तांकां परत एकदा तांकां अपील केल्लें आसा की 27 आनी 28 तारखेक 2 दिसां ट्रेनिंग जातलें। ह्या 2 दिसांक पूर्ण सविस्तरपणे जे एक्सपर्ट आहेत ते तांचे समजून घेवन आमची अपेक्षा आसा की जो नवीन आमदार येता की ताका ताजे कडच्यान लोकांची अपेक्षा आसता, गोंयकारांची अपेक्षा आसता आनी त्यो पुराय जावपाच्या दृश्टिकोनाचे आसा न्ही की ताका सगळ्यो प्रोसिजर ताका खबर आसपाक जाय, ही आमची भूमिका आसा आणि आमची जबाबदारी आसा विधानसभेची की तांकां सगळ्या आमदारांक ट्रेन करपाची जी गरज आसा हेजें लक्षांत घालें आनी त्यामुळे आमी 27-28 दोन दीस आमी पूर्णपणे सविस्तरपणे ट्रेनिंग दवरलें आसा। नवीन सगळे सुरू जाल्ले आसात, वेगवेगळे बॅचीन त्यो सुरू जाता त्यो।